बापान आमकां पळयल्या, आपल्या मोगान आमकां एकठांयल्या. भाव भयणी आमी सगळीं देवाची मोगाल भुरगीं. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळें आसूं. तुमचे सवे आसूं. भयणीनो आनी भावनो, तुमकां माये मोगाचो येवकार दिता ह्या मिसान वांटो घेवच्याक. आनी ह्या मिसांतल्यान तुमकां पिडा रोग जो जाल्लो आसा तातूंतली तुमकां निवारच्याक आनी बरी सावध भलायकी तुमकां फावो करच्याक. आनी तुमकांच न्हय पूण जांचे पासत आमी मागता तांकांय देवान भलायकी दिवची म्हणून ह्या मिसांत आमी तांचे पासत मागया. ह्या मिसाचें जे खेरीत इंतेसांव आसा तें मनांत धरून आतां आमी पयले सुवातेर देवाचें बोगसणें मागया आनी एकामेकाचें सगळीं जाणां हात जोडून काळजान थावन म्हणया. हांव पातकी सोरपोदितात देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बेगीन सुद्दां सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकल्यो बागोवन आशिर्वाद घेवया. सोर पोदेदाद देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. मागुया. सोर बोलिश्ट देवा, आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुतान आमचे कोश्ट आपणाचेर घेवन कोश्टांचें म्हत्व आमकां उगडून दाखयलें. पिडेंत कोश्टवतल्या आमच्या भावा भयणी खातीर आमची प्रार्थना आयक. दुखीत आनी पिडेंतूय आपूण सुभागी म्हूण ओळखून जेजू बरोबर संवसाराचे सोडवणे खातीर संवसनिकायेन आनी मोगान आपले कोश्ट भेटोवंक तांकां कृपा दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमोस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. अमासियान बेतालाच्या याज्ञिकान इस्रायलाच्या राजाक जेरोबोआमाक असो एक निरोप धाडलो. इस्रायलाच्या घोड्यांच्या मोदें आमोस तुजेर कॉल पडला. तो सांगता तें देसाच्यान आनीक सोंसूंक जायना, कित्याक तो अशें सांगूंक भोंवता. जेरोबोम तलवारीन मरतलो आनी इस्रायल आपल्या देसांतां पयस निराशी जावन वेतोली. अमासियान आमोसाक सांगलें, आरे बाखणारा, चल जुदाच्या प्रांतांत पोतून वच. तुंय तुजो ग्रास जोड आनी बाकीत कर. बेतालांत आमकां आनीक बाकीत करूंक नाका, कित्याक तें राजांचो पवित्र जागो, राष्ट्रीक देव मंदीर. आमोसान अमाजियाक म्हणलें, हांव प्रवादी न्हय म्हूण प्रवाद्याचो पूत. हांव एक मेंढरां राखणो आसलो आनी रुंबाड झाडाचो सांबाळणार. पूण सर्वेस्परान म्हाका इंड राखपांतलो काडलो आनी म्हाका सांगलें, चल म्हजे इस्रायल परजे बाकीत कर. तर सर्वेस्पराचें उतर आयक. तूं म्हणटाय, इस्रायला विरोध बोकीत करूं नाका.
इजाकाच्या घराण्यांक आड संदेश दिवं नाकाय. आतां सर्वेस्पर सांगता तें पळय. तुजे बायलेक शारांत कोलवंतपण करचें पडटलें. तुज्यो पूत धुवो तलवाऱ्यांनी मरतल्यो. तुजो गांव मापून वांटले. तूंच पर्यंत मेले जमनीर मोडटलोय. आनी इस्रायल आपल्या देशांतां पयस निराशी जावन वेतलो. देवाचें उतरें. देवाचे वडकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्पराचे निर्णय स्वताची सगळे नितीची. आमचो जबाब सर्वेस्पराचे निर्णय स्वताचे सगळे नितीचे. सर्वेस्पराची समोर सोर बरी जिवाची गोठाय. सर्वेस्पराचे नेम सदांच कोरे. नेणट्यांची जानवाय. आमचो जबाब सर्वेस्पराचे निर्णय स्वताचे सगळे नितीचे. सर्वेस्पराची आज्ञा नितीच्यो. काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराचो हुकूम सुपूट उजोड. दोळ्यांचो उजवाड. आमचो जबाब सर्वेस्पराची निर्णय स्वताचे सगळे नितीचे. सर्वेस्पराची भक्ती भोव पवित्र सदांच तोखपाची. सर्वेस्पराचे निर्णय स्वताचे सगळे नितीचे. आमचो जबाब सर्वेस्पराचे निर्णय स्वताचे सगळे नितीचे. भांगरा परस निर्बेल भांगरावून काळजाक तांची आस. मोवा परस पोतयेंतलीं मोवावन ओदीक ते गडवे. आमचो जबाब सर्वेस्पराचे निर्णय स्वताचे सगळे नितीचे. उद्गाराक उबी रावया. सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पराक सोय सोय. देव बाप आसलो जेजू सोवें कुर्सार. आपले वेगेंत परतून घेवच्याक संवसार. मनशांक आपले वेगेंत हाडूंक आतां दोयेन ताणें आमचे आदीं केलें. सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू दुसरी ओड्यार चोडलो आनी पोल तोड मारून आपल्या नोगरांत आयलो. त्या वेळार आंतुन्नार पडलोल्या एका आरकाराक जेजूशी खाटीर घालून हाडलो. तांचो भावार्थ पळोवन जेजून आरकाराक म्हणलें, भियो नाका पुता, तुजीं पातकां बोगसुलीं. आनी हें आयकोना फुडें थोड्या शास्त्रांनी आपणा भितर म्हणलें, हो देव निंदा कोत्ता. तांची चिंतना ओळखून जेजून म्हणलें, तुमच्या मनांत अशें वायट कित्याक चिंतात तुमी? तर आंतलें खंयचें ओदीक सोंपें, तुजीं पातकां बोगसुलीं म्हणूंक वो ऊठ आनी चल अशें म्हणूंक? पूण मनशाच्या पुताक संवसारांत पातकां बोगसूची पदवी आसा म्हूण तुमकां दाखोवंक दिवंक ताणें आरकाराक म्हणलें, ऊठ आनी तुजी खाट घे आनी घरा वच. आनी तो उठलो आनी आपल्या घरा गेलो. हें पळोवन लोक भियेलो आनी मनशाक कसली पदवी दिल्या देखून देवाक ताणीन वाखाणलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें.
वाकानी तुका क्रिस्ता. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी सगळ्यांनी आमचें जिवीत जेजूक अर्पिल्लें आसा. पूण कित्याक लागून अर्पिता ताका? कित्याक तो आमी सोत मानता देवाचो पूत म्हणून. ताची शिकवण आमी आयकलेली आसा, आयकत आयलेली आसा, आनी आमकां खात्री जाल्ली आसा की ताचीं उतरां आमची काळजां बदलता आनी मनां उजवाडा येता. पूण ताची कोरण्योय तश्यो आसात. तो थोड्या जाणांक वच म्हणटा तुजो चेडो बरो जालो, दुसऱ्यांक तो स्पर्श करता, हात लायता आनी ती रोखडीच उठटात. थोड्या जाणांक तो म्हणटा माती लाय आनी चल उदकान धू आनी मागीर पाद्रीक यादनिकांक तूं दाखय. हे भाशेन चलता. आयज आमी कितें पळयता? भायल्योच वस्तू न्हय, ताचो अधिकार फक्त उतरांचोच न्हय आनी कोरण्यांचोच न्हय, पूण ताचे कडेन असली पदवी आसा की ताच्यान पातकां बोगसूंक जाता. पूण आमची पातकां आमकां दिसता कशें म्हणून दिसतलें? आतां लोक कुमसाराक येतात न्हय, ती आपलें पातक कबूल करतात आनी घरा येता. पातकां बोगसिलीं काय? पोत्तून आमी तेंच येवन सांगता बोगसांक ना कशें दिसता? ना, ताचे कडेन अधिकार आसा आनी ताणें हो अधिकार दुसऱ्यांकूय दिलेलो आसा. पाद्री आपली वस्तुंगी दुसऱ्यांक बोगशिना. जेजू ताचे सवेन जियेता, ताच्या अधिकारान ही पातकां बोगसुलीं जातात. पूण लोकांक कशें कळटलें? ताका लागून ताणें आरकाराक कितें म्हणलें? उठ आनी तुजें अंतुर्ण घेवन वच. तो उठलो आनी गेलो. पूण हातूंतल्यान ताची पदवी पातकां बोगसूंची आसा म्हणून तांकां सगळ्यांक कळ्ळी. ते सगळे जाण भियेले म्हणटात. असली पदवी देवान मनशाक दिल्ली आसा? वय पूण हो मनीस सादो न्हय, हो देवाचो पूत. आनी होच देवाचो पूत आमचे मदें जियेता, सगळ्या मदें आसा. पूण थोड्यांक हो ताणें अधिकार दिल्लो आसा पातकां बोगसूंच्याक. पयले वाचपान आमी कितें पळयता? आमोस तो एक सादो मनीस, झाडां पेडां पळोवपाचो मनीस, आनी म्हणना तूं शेळ्यांचो गवळी. देव ताका आपयता आनी म्हणटा तूं वच आनी इज्रायलाक हें कळीत कर. इज्रायल म्हणजे कितें? जेरुजलेम पळय आसा, वयलो भाग, 2 भाग आसा ताका. पयलो वयलो भाग हा पळय ताका इज्रायल म्हणटात, सकयलो भाग जुदा. आनी जुदांत जेरुजलेम आसा, तो जुदाचो. पूण ताका हो थिंचोच धाडटा. आनी आजारी कितें म्हणटा? तूं हांगसर कित्याक आयलें? तूं थिंचोर वच, थिंचोच तूं तुजें पोट भर, हांगसर येनाकाय तूं आमकां सांगपाक कितें करपाक पळय तें. ना म्हणटा हांव म्हजे वस्तूंक येवंक ना, म्हाका देवान धाडला आनी हें तुमकां सांगच्याक. कित्याक तुमी पळय पातकान जियेतात, हें पातक तुमचें नाका पुरो कोत्तलें. तुमकां हरशीक तुमच्याच पातकाची लागतली. कित्याक तुमच्या सगळ्या लोकांक नाका पळय तें करचें पडटलें. हो पातकांचो परिणाम. तुमी तर तुमचें जिवीत बदली नात जाल्यार तुमकां हें सगळें भोगचें पडटलें. आनी तो देवाच्या नांवान ताका सांगता, कळीत करता, इशारो दिता. पूण ती हिंचोर आयकतात तर? हेच भाशेन आमचें मदें जाता. आमकां देव खूब सांगता, पूण ताचें आयकोचें आसतना आमी ताका नाकारता आनी ताका काडूनय उडयता. असलीं पातकां आमचे सवेन घडटात. पूण बाकीचीं जेजूची उतरां आयकून ताचेर मनन करतात आनी आपलें जिवीत जेजूच्या ताब्यांत करून सायबा म्हजे लागीं हें जायना पूण तूं कर म्हणून हे भाशेन ताका दितात. आमी तेच भाशेन करया. जशे भाशेन भाग्यवन फ्रांसीस शेवेरान आनी येरा सांता भक्तांनी आपलें जिवीत सगळें जेजूच्या ताब्यांत केलें आनी जेजून तांचें जिवीत चलयलें आनी तांचे उद्देशीं कितलींच ओचुऱ्यां घडलीं. तेच भाशेन आमचेय सवें घडच्याक आमचे हात अशें उंटयेन दवरया, दोळे बंद करया आनी प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना जेजून आमी बरोवन येता, कुडींत मनांत ओतम्यांत
आनी सुस्कार सोडटना सगळे आमचे भितर हात दितले जेजूच्या नांवान भायर काडया आनी तें रोखडेंच नपयत जातलें बरें पळय तें उदीक वाडटलें वायट हांतें काडून ताच्या जाग्यार ताचें बरेंपण आमचें सगळें तो भरून काडटलो आनी काडीत आसा हो अणभव आमी घेवया हो खलायचो अणभव भायल्यान तें दिसना पूण भितरल्यान आमकां सूख समाधान शांती संतोष भोगोंक लागता आनी आमी खुशाल बरीत जावन आमचो सगळो वावर जेजू सगळें करूंक लागता हे भाशेन कोत्ताना आमी आख्ख्या संवसारा पासून मागया ही पेस्त पिडा आख्ख्या संवसाराक पसरलेली आसा आनी सगळ्या जाणांक आपल्या ताब्यांत भिरांतीन दवरलेली आसा तातूंतली आमकां वाटाय म्हणून आतां आमी हें मागणें करया सोर पुदेदार आनी काकलूतसारा देवा तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कोश्टवतल्यां पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता ती कोणवाळेन आयकून घे ही अवचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाल येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तेल्या विज्ञानांक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो तीं पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन जशे भाशेन त्या आरकाराक जेजूशी हाडलो तेच भाशेन आमीच आतां जेजू सरशीं आमी आमकां हाडया हे बेठवणी वरवीं म्हज्या भयणीनो आनी भावनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोर पुदेदार देवा बापाक मानतात तसलीं जामून मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवन भोव दयाळ बापा आमच्या जिविताची दर एक घडी तूं चलयताय भलायकी आनी पिडा तुज्या हातांत आसात ह्या बलिदानांत जेजूच्या कोश्ट मरणा बरोबर पिडेंत आसलेल्या आमच्या भावा भयणीचे कोश्ट आनी दुखी आमी तुका भेटयता जसो तांचे पिडेक लागून आमचेर आकांत आयलो तसोच तांकां मेळ्ळोले भलायके खातीर आमकां संतोश भोगूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन आमेन सर्वेस्पर तुमचे सव्या आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळ जावं बारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया ओय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पोदेदार आनी शासनाच्या देवा सोर कालयान सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आमचे दिनवासणेची तुका कसलीच गरज ना तरी तुका आमी दिनवासता जाल्यार हें तुजेंच आमकां आनी एक देणें आमच्या दिनवासणेच्या प्रार्थनान तुजी वडवी बिलकूल चडना तरी असलें प्रार्थना करून क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं
आमीच तुका कृपेन वाडोत वेता. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दोलबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंच स्वर्गीय तुका जोय जोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जोय. उंच स्वर्गीय तुका जोय जोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो बापा. ते आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नवे आनी साशणीक करोराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गूट पोरगोटुया. सुम्या जेजू आमी ओंडो खाता. आनी हे काळजीतले पियेता. तितले पावटी तूं वैभवान येसो. आमी तुजे मरण परगटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें. देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलो लेच्यो पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो दरमेल्यान त्या आमच्या भावा भयणींची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें परजोळी तुमकां मोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माय सांगाती, तिचे पोती बागेवन झुजे, बागेवन दोर्मदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवले आनी त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदेदार बापा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूच्या एकवटान जितली आमी हे मागणें ताचें म्हणटा तितली ताची भलायकी, बरेपण, पवित्रताय आमकां फावो जाता. कित्याक आमी ताचे सांदे. तो आमचो मस्तक. तो ताच्या पवित्र आत्म्यान बरोवन जशे भाशेन ताणें त्या भावनांनी आपल्या बापायक मागणें केलें, होच आमचो बाप जेजू वरवीं आमची मागणी, प्रार्थना आनी गरजो आयकता आनी ती शांती पावयता. जेजूच्या पवित्र आत्म्यान म्हणया, आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां भोगोस.
आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडार जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोरमदुतांक म्हणलें आनी आतां आमकां घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे पोरमणे तिका शांती दी. आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमच्या सोव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजूक एकवटोन ताची शांती आमी एकामेकाक दिवया. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा. ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. जेजूक आमी ओत्मीकपणी शेवंक हें मागणें म्हणया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळें वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणी तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सुरशिलो कोडसुरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. सोम्या जेजू ये ये, आमच्या काळजांत रावूंक ये, आमच्या काळजांत रावूंक ये. पवित्र आत्म्या आमकां पोताय, बापा सारकी आमकां कोताय. बाबोय तुजी आमी सगळीं दिरान आयल्या तुजे सोशील. गे दोन्या, म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे पोरमणे तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. कोणवाळ्या बापा, पिडे शेडे वेळार तूंच आमचो थीर आसरो. ह्या पवित्र संस्कारा वरवीं पिडेंत आसलेल्या आमच्या भावा भयणींक तुज्या मोगाचें बोळ दाखय आनी तुजे सासायेन बरीं जावन तुज्या भावार्थ्यांच्या जोम्यान तीं तुका वाखाणूंक पावूं. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. भयणीनो आनी भावनो, दर दिसा जेजूक आमी शेवून अदीक आनी अदीक ताचे सारकें जावंक जाय आनी जायत आसा. हें बेसांव तो आमकां सदांच दिता. भाग्योन फ्रांसीस शेवेर आमचे पासत मागता आनी ताका लागून आमी ह्या मिसांत हांगसर बोन जेजूचे बाजिलिकेंत वांटो घेता. तुमकां सगळ्या जाणांक देव बरें करूं म्हणटा. आमचेय पासत मागात. ह्या बाजिलिके पासत खूब वावर आसा आनी तो वावर फुडें वतलोच, कित्याक तुमी सगळीं जाणां मागतात म्हणून. तर आतां आमी सगळीं जाणां देवाचो आशिर्वाद घेवया आनी सगळ्या जाणांक तुमकांच न्हय
पूण जी कोण हांगसर वावुरता तितल्यांकूय हांव देव बरें करूं म्हणटा. सर्वेस्पर तुमचे सगळें आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोरपोदे दाद देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां घरा रावंक हांव आमंत्रण दितां. देवाचे व्हड उपकार. मिसाची पेट